पंचायत कर्मचाऱ्यांक 7वो वेतन आयोग लागू करचो अशी मागणी घेवन पंचायत कर्मचाऱ्यांनी बेरेस्तारा आझाद मैदानाचेर एका दिसाचे आंदोलन केले। ही मागणी पुराय केली ना जाल्यार सगळ्यो पंचायती बंद करून व्हडलें आंदोलन करतले अशी शिटकावणी तांच्यांनी दिल्या। गोंयच्या 191 पंचायतींचे कर्मचारी ह्या आंदोलनांत वांटेकार जाल्ले। गोंयभरच्या 191 पंचायत कर्मचाऱ्यांनी 7व्या वेतन आयोगाची मागणी घेवन ब्रेस्तारा आझाद मैदानाचेर आंदोलन केले। सरकारान जाता तितल्या बेगीन पंचायत कर्मचाऱ्यांक 7वो वेतन आयोग लागू करचो। मुख्यमंत्र्यान पंचायत कर्मचाऱ्यांक हो वेतन आयोग लागू करचे उलोवन दाखयल्ले खरें, पण अजून ताची पूर्तताय केल्ली ना अशे पंचायत कर्मचारी सांगतात। डॉक्टर प्रमोद सावंत, डॉक्टर प्रमोद सावंत, डॉक्टर प्रमोद सावंत, कौन लड़ेंगे, कौन लड़ेंगे, कौन लड़ेंगे, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा। आज ऑल गोवा पंचायत कामगार हांचे फुडारी आणि कामगार गोंयच्यो सगळ्यो 191 पंचायतीचे प्रतिनिधी पेडणे पासून काणकोण पर्यंत ह्या आझाद मैदानाचेर आयल्या आणि त्यांची प्रमुख मागणी जी आसात 7वो वेतन आयोग आमकां लागू करात। पंचायत कामगारां सरकारान 6वो वेतन आयोग दिल्लो आणि तो दिवन 2015 वर्सां जाली। 2008 आमी आतां 2024 आसा। 7वो वेतन आयोग येवन 8 वर्सां जाली 2016च्यान। गोंयांत 2018च्यान इम्प्लिमेंट केल्लो बाकीच्यांका, पूण अजुनूय पंचायत कामगारांक तो लागू करूना। आमी आतांच सांगलें की डॉक्टर सावंत तुजें उतर पळ, कित्याक आमचें एका वर्सा पयलीं कॉन्फरन्स जाल्लें मडगांवां पंचायत कामगारांचें, आनी त्या कॉन्फरन्साक आमच्या राज्याचे भौमानीक मुखेलमंत्री बाब प्रमोद सावंत, पंचायत मंत्री भौमानीक माविन गुदिन हे दोगूय आशिल्ले। ऑल इंटरनॅशनल ऑल इंडियाचे लिडर आशिल्ले आणि तांणी मोठ्या गडगान दबाज्यान सांगलें कॉन्फरन्साक 400 लोकां मुखार ऑल इंडियाचे प्रतिनिधी गोंयचे आमी प्रतिनिधी आशिल्ले की आपूण ऑलरेडी 7वो वेतन आयोग लागू केला पंचायत कामगारां आणि इमिजिएटली इम्प्लिमेंट करतलो हे सांगून 1 वर्स जालें। डिक्लेअर जावन 8 वर्सां जाल्यात। गव्हर्मेंटान ऑलरेडी फायनान्सान नोटिफिकेशन काढला की 2018 5 वर्सां पयलीं की ज्यो संस्था आसा तांकां 6वो वेतन आयोग लागू जाल्लो तांकां आमी 7वो वेतन आयोग लागू करतले। थकबाकीचेर कांय उलोवं नाशिल्ले, लागू करतले। आनी अजुनूय 2024 आमी पावले तरी पंचायत कामगाराक हो वेतन आयोग लागू करूना। डॉक्टर्स प्रमोद सावंता विचारतात, तुमच्या मार्फत आमी माविन गुदिना विचारता, पंचायती कामगारांनी सगळ्यो पंचायती बंद करून 35 दीस 40 दीस पणजे येवन बसपाक जाय जाल्यार आमकां तूं सांग, कारण आमचो प्रश्न तुज्या मुखार आमी आज दवरला। आमी हे 1 दिसाचें धरणा करून थ्रू द प्रेस अँड प्रिंट मिडिया हो तुजे कडेन प्रश्न दवरला की तूं सोडयता की आमी परत हांगा 35-40 दीस प्रत्येक कामगारांनी पणजे येवचें पडटलें आमचे न्याय मागण्यो न्याय हक्क मिटोवन घेवपाक। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा आश्वेकर।